आज सुद्धा म्हाका दिसता आम्ही स्वतंत्र ना। हांव खास करून म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन असल्यामुळे आम्ही असे म्हणूंक सोदता की कचऱ्याचो विषय हो मेजर जाल्लो आसा। आम्ही फाटल्या दिसांनी ऐकला संसदो मडगांव हो विषय कसोच सुटना। गव्हर्नमेंटान जायत्यो येवजण्यो केल्यो, जायते विषय हातीन घेतले, पण तरी सुद्धा त्यांचो तो विषय अजूनही आसा। आम्ही साखळेक असोच विषय चालू दवरूंक सोदता काय कितें? आमकां साखळे बी संसदो करपाचो आसा काय कितें हे म्हाका साखळेकारांक विचारपाचें आसा। गेल्या 2-3 म्हयन्यांक आम्ही प्रत्येक विशयाचेर बारीकान नजर दवरलेली आसा। आम्ही प्रत्येक गोष्टीचेर स्पीडीन काम केल्लेलें आसा। जशें तुमकां आमचे काउन्सिलरान मिस शिवदा सावयकरान सांगलें की हे काउन्सिल जे आसा, आम्ही काउन्सिलर जे आसा एक मोठ्या स्पीडीन ह्या विशयाचेर हात घातलेलो आसा। आम्ही हो विषय बारीकान जाणून घेवपाक लागून एक स्टडी टूरय केलो। आम्ही इंदोर ह्या सिटीन प्रत्यक्ष विजिट केलो। माझ्या बरोबर माझे 10 काउन्सिलर असले, माझे इंजिनियर्स, माझे स्टाफ असले। आम्ही पळयले इंदोर ही सिटी लगातार 5 वर्सां तुमकां सांगूंक सोदता, परत एकदा रिपीट करता, कंटिन्युअसली 5 इयर्स ते इंडियेक फर्स्ट रँकाचेर आसा की आम्ही कचरो जो आसा हो 4 भागांनी फुडें कलेक्ट करतले। आणि हो ट्रायल आम्ही खाली 3 वॉर्डांनी सध्या चालू करतले। दॅट इज देसाई नगर, हाऊसिंग बोर्ड आणि वसंत नगर। ह्या 3 भागांत आम्ही ही ट्रायल बेस चालू करतले। 4 भागांनी हो कचरो चालू केलो जातलो। एक म्हणजे जो रेग्युलरली आम्ही वेट दिता तो, एक म्हणजे आम्ही रेग्युलरली ड्राय दिता तो, नवो म्हणजे आम्ही ई वेस्ट, हितून तुमचो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट येयलो, जसो ट्यूबलाइट्स असतली, बल्ब असतले, तुमचे चार्जर्स असतले, जे वेस्ट जाला ते आम्ही सेपरेटली कलेक्ट करतले। आणि चौथो म्हणजे सॅनिटरी वेस्ट, हितून तुमचे डायपर्स असतले जावं पॅड्स असतले, अशे काही गोष्टी आसा त्यो आम्ही सेपरेटली कलेक्ट करतले। म्हाका आशा आसा ह्या 3 वॉर्डांनी ही ट्रायल सक्सेसफुल करपाक साखळेकारांचो म्हाका हातभार जाय। 2-3 शेतां ऑलरेडी मार्गान घेतलेली आसा। येता त्या सिजनान आम्ही थंय कल्टिवेशनाक हात घालपाचो प्रयत्न आसा, सो दॅट शेत जे आसा हे आमची खरेंच बेसिक निड्स आसा तो आम्ही कल्टिवेशनान हाडून थंयचेच तयार जाल्ल्यो गोष्टी आम्ही साखळेच्या लोकांक प्रोवाइड करूंक शकतले म्हणून फिल्डांतूय आम्ही लक्ष घातलेले आसा। जशें तुमकां मॅडमीन सांगले, आम्ही हो एक व्हॉट्सएप पोर्टल चालू केला। आजच्यान हो पोर्टल चालू जातलो। काही टेक्निकल इश्यूज लागून आमकां मातशे थोडे दीस तुमकां हो क्लियरली यूज करूंक मेळत ना मेळत डाऊट आसा, कारण एक वीक लागतलो तो सारको सेटअप करपाक लागून। हो पोर्टल कितें काम करतलो? आम्ही प्रत्येक घरातलो मिनिमम 2 नंबर मागलेले, मिनिमम 1 नंबर तरी आमच्याकडे येयल्लो आसा। कालूच हांव फीडबॅक घेता आसतना 3375 नंबर आमच्याकडे पावल्ले आसा। तितून म्हाका दिसता जवळ जवळ 2500 ती घरां, ती 3000 घरां कव्हर जाल्ली आसतली, कारण काही लोकांनी 2 नंबर दिल्या। त्याचो फायदो कितें? म्युनिसिपालिटीक हेजे काम डबल आसा, हे तुमकां पयलीं सांगूंक सोदता। तुम्ही त्याचो फायदो कितें तो पयलीं क्लियर करता। तुमच्या सराउंडिंगांक, तुमच्या नियर बाय प्लेसिसांक तुमकां साखळेन कसली विषय दिसलो, तुमकां दिसले की हांगा कचरो जमा जाला आणि हो म्युनिसिपालिटीच्या नजरेन येवंक ना किंवा आमच्या पळय मनशाच्या नजरेन येवंक ना, तुम्ही फोटो मारून आमकां लोकेशन्स अलॉंग विथ द एरियाज आपले नाव डिटेल्स तुम्ही धाडूंक शकता। तुमकां प्रोविजन आम्ही केला हितून की तुम्ही कितें कंप्लेंट्स असल्यो तरी आमकां दिवंक शकता, आणि ह्यो कंप्लेंट्स विल बी सिक्रेट।